हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायचो देव, तो तुझ्या जिवितान काम करता, तो सोबीत कायचो देव. तो म्हजे Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आम्ही अन्य भाषेन देवाक दिन वाचूया. ओब्रासीन तलाबात रोत्र मासिकेर बेशराहान तलाबात्री खराबा लिब्रान तोलो ओत्र मासिकेत्र लांदे लेहेराबा शिखात्र ओत्र मासिकात्र लांदे. ओ स्तुती आराधना जिव्या देवाक वाखाणूया वेळ. तो देव जिवो आसा, तो आमचे भितर जी येता तो उजवाड जावन आसा, तो आमचे भितर उजवाड घेवन आसा. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पहिली जुवांची चीट अध्याय 1 आणि 5वी ओळ आमकां सांगता. ताचो संदेश आमी आयकला आनी तुमकां परगट करता तो हो. देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे सवे कसलोच काळोख ना. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे सवे कसलोच काळोख ना. आणि जर तो आमचे भितर आसा जाल्यार तो उजवाड आमचे भितर आसा. तो उजवाड आमचे भितर आसा. देखून आमकां काळोखान चलोंक जायना, कित्याक आमी उजवाडाची भुरगीं आसा. आपलो उजवाड देवान तुका आनी म्हाका दिला आनी त्या उजवाडान तो आमकां चलयता. देखून कसल्याच काळोखाचे सक्तेक, कसल्याच काळोखाचे आत्म्यांक आमचे वयर अधिकार ना आसा, कित्याक देवाचो सामर्थ्यशाली उजवाड आमचे भितर आसा. देवाचें जिवीत आमचे भितर आसा. तो आमचे भितर जी येता आनी तो बलिश्ट आसा आनी तो आपलो उजवाड घेवन आमच्या सांगात आसा. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्यो उजवाड जसो देवान आमकां दाखयला तसोच आमी आमच्या हेराय भाव भयणांक दाखोवया, कित्याक ती पासून ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. जे भाशेन देवाचें उतर आमकां सांगता, दिवो केन्ना आमी पेटोवन पायले पोंदाक दवरिना, ते भाशेन ह्यो आमचे भितरलो उजवाड केन्ना आमी दामून धरूं नजो. ह्यो देवाचो उजवाड आमी हेरांक दिवंक आनी तांचें जिवीत उजवाडीत करूंक, कित्याक देवान आयज आमकां उजवाडीत केला. आपल्या स्वताचो उजवाड आमचे भितर घातला आनी देखून हांव आनी तूं उजवाडीत आसा. ज्या ज्या जागेर आमी वयता ती जागा देवाच्या नांवान, देवाच्या उजवाडान भरता. कित्याक 2000 वर्सां आदीं तो उजवाड देवान तुजे भितर घातला आनी तूं उजवाडाचें जावन आसाय. तो सामर्थ्यशाली आत्म्याचो उजवाड तूं घेवन भोंवताय. ते उजवाडीत देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया मोगाच्या. तेची स्तुती आनी आराधना करूया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हर एका दिसा तो उजवाड आमच्या जिवितांत वाडटा.
जो आत्मा तुमची वस्ती करता तुमकां खबर ना देव रावना फातरांनी देव रावना मुर्तीन देव आसा तुमच्या काळजांनी कित्याक देवाचें मंदीर तुमी देव रावना फातरांनी देव रावना मुर्तीन देव आसा तुमच्या काळजांनी कित्याक देवाचें मंदीर
Siraba, Shirabara bara 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 Siraba, Librama mama 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 Shiraba, Riba baba 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 Shiribira raba sakatana. देवाक वाखाणणी, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. तो दिनवासीचो देव आनी आमी सदांच तेका दिन वासता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचे उतर घेयात. 1 Timothy chapter 6 verse 14, 15 and 16. पहिलं तिमोथकाराचे पत्र 14:14 आणि 16. ते देवाचे उतर कितें सांगता ते पळय. आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त दिश्टी पडसर चुकी विरहीत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. कितें म्हणटा? आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त दिश्टी पडसर चुकी विरहीत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. आमेन. देवाचे उतर कितें सांगता ते पळयात बाबा. हालेलुया. देवाचे उतरांक जीव आसा, देवाचे उतरांक ताकद आसा आनी देवाची उतरां हर एका वेळार आमकां स्वतंत्र करता आमच्या जिवितांसून. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ती जिवी उतरां जावन आसा. हांव तेची जिवी उतरां घेवन चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे उतर कितें म्हणटा? आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त दिश्टी पडसर चुकी विरहीत गुन्यांव नासतना तूं तुजे कायदे पाळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळयात आमकां देवाचे उतर कितें सांगता? फकत थोड्या वेळा पुरती तुमकां नियम पाळूंक जावना. फकत मनशांक दाखोवन तुमकां नियम पाळूंक जावना. तर देवाचे उतर सांगता स्वामी जेजू ख्रिस्त येता तो ताकाय तुमी तेका नितळ आसलेली जायी, क्लियर आसलेली जायी. कित्याक तो येता त्या वेळार तुमी तांकां संपूर्णतायेन पवित्र आसलेली जायी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून भागीत पावलो कितें म्हणटा? स्वामी जेजू ख्रिस्त दिश्टी पडसर. आमेन. स्वामी जेजू ख्रिस्त दिश्टी पडसर. जायत्या जाणांक आजुनूय खबर ना ह्या संवसाराचो शेवट लागीं पावला तो. जायत्या जाणांक आजुनूय खबर ना ह्या संवसाराचो निमाणो वगत येत पावला तो. थोड्यांक आजुनूय खबर ना जेजू ख्रिस्त येवचो जाला तो. प्रेज द लॉर्ड. आमी चलता हर एक दिसा. कालचो दीस आसलो तसो आजचो दीस सेम आसा, कांय फरक ना. आजचो दीस आसलो तसो फाल्यांचो दीस सेम आसा, कांय फरक ना. फाल्यांचो दीस आसतलो तसो पयरचो दीस आसतलो, सेम आसतलो, कांय फरक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कांय फरक ना. मागीर फरक कितें आसा? प्रेज द लॉर्ड. मागीर फरक कितें आसा? प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, जिवितांत आमकां स्वामी जेजू ख्रिस्त योग्यतेच्या वाटेर व्हरता. योग्यतेच्या वाटेर. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुमी जे वेळार स्वामी जेजू ख्रिस्त येतलो त्या वेळार जर तुमी संपूर्णकाय नितळ जाल्यात तरूच तुमकां स्वामी जेजू ख्रिस्त आपूण खाशा व्हरतलो. आमेन. पळयात 1 Timothy chapter 6 verse 15 पळयात कितें म्हणटा? आपणे नेमलेल्या काळात ताका दाखोवन दितलो. एकलोच भाग्यवंत आनी पदवेदार तो, रायांचो राय आनी धनियांचो धनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो खंय त्या काळार दाखोवन दितलो. प्रेज द लॉर्ड. रायांचो राय तो आनी धनियांचो धनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज आमी सोदता. आज थोडी जाणां म्हणटा जेजू ख्रिस्त थंय दिश्टी पडला, जेजू ख्रिस्त थंय दिश्टी पडला, जेजू ख्रिस्त त्या स्वातेचेर आसा, जेजू ख्रिस्त ह्या स्वातेचेर आसा, जेजू ख्रिस्त थंयसान ना. थोडी जाणां म्हणटात जेजू ख्रिस्तासून दोळ्यांसून दुकां येतात. थोडी जाणां म्हणटात जेजू ख्रिस्त असो हात उक्ते कर. ना, हें सगळें खोटें आसा बाबा. हें सगळें खोटें आसा. कित्याक अशें केन्नाच जायत नासता. प्रेज द लॉर्ड. आनी जालें जाल्यार तें देवा लागसून जायत ना. जाल्यार हें सैताना लागसून जायत आसता. कित्याक मिरेकल्स हे जिवें आसा. आनी मिरेकल्स हे संपूर्ण काय तुमकां जिवितान खुशालकाय हाडटा. आमेन.
आमी जायते पावटी पळयता, अरे ना तो मागीर जेजूचो हात खाला देवलो, मागीर तो जेजू दिश्टी पडलो, थंय जेजू दिश्टी पडलो ना, मागीर जेजू रडोंक लागलो. ना बाबा, तशें जायना. जेजू कित्याक रडटालो? प्रेज द लॉर्ड. जेजू बायबल सांगता एका मोने गाये भाशेन ओगी आसलो. प्रेज द लॉर्ड. तेणी बायबल सांगता एक जाप पासून काडूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू रडलो केन्ना? ज्या वेळार तुमी आयकनात ना त्या वेळार. पूण आदी आतां जेजू रडना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आतां तो सिंहासनार आसा. प्रेज द लॉर्ड. आतां तो फकत तुमचो मोग करता आनी आतां तुजी आनी म्हजी तो नीत करूंक येतलो. प्रेज द लॉर्ड. तुजी आनी म्हजी नीत करूंक तो येतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. नेमलेल्या काळार ताका दाखोवन दितलो. एकलोच भाग्यवंत आनी पदवेदार तो आनी रायाचो राय. म्हटल्यार जर आमी तेचे सांगातात, तेच्यो आज्ञांनी रावंक ना वा तेची आज्ञा आमी पाळूंक ना, तर तो तुमकां दाखोवन दितलो तो सोडवंतदार म्हणून. हालेलुया. आयज पळयात सैतानान आमचे दोळे हे आत्मीक केले, आत्मीक आंधळे केले, आत्मीक आंधळे. आमकां दिश्टी पडना फुड्यांतल्यो खंयच्यो वस्तू आसात त्यो आमकां दिश्टी पडना. कितें बरें आनी कितें वायट तें आमकां आतां सजमना. प्रेज द लॉर्ड. आमी तोंडान उलयता पूण आमी तशें करना. आमी तशें करता पूण आमी तोंडान उलयना. प्रेज द लॉर्ड. आमकां सजमना आमी कितें करता तें. हर एका वेळार आमी घुसपाट्टा. हर एका वेळार आमी घुसपाट्टा. कोणी तरी आमकां खंयच्या देवाच्या सेवकान ब्रदरीन सांगलें, तेणी सांगलें काय आमी धांवता हांव तेंच्या फाटसून. कित्याक तर तेचे वरवीं म्हाज्या जिवितान मिलाक जातलें. फकत मिलाकात पासत तुमी आसात. फकत मिलाकात पासत तुमी ह्या संवसारान जियेल्यात. अरे सगळ्यान व्हडली मिलाक जावन आसा ज्या वेळार तूं सकाळीं उठोन हारशान पळयता, मिररान पळयता, त्या वेळार. कित्याक तीच व्हडली मिलाक जावन आसा. कित्याक तूं जिवो आसाय आनी तेचे परस तुका कसली मिलाक व्हडली जाय. प्रेज द लॉर्ड. आयज तूं हारशान पळयताय, तुजोच रुखामळ तूं पळयताय जाल्यार सकाळचो सगळ्यान व्हडली मोठी मिलाक जायत आसा. आमेन. आनी एक मिलाक आसली ज्या वेळार व्हडली मिलाक तुज्या लायफान जाली, ती म्हटल्यार ज्या वेळार तूं तुज्या आवयच्या कुशीन आसलय तेच्या आदी पासून देव तुका जाणा आसलो. जर्मिया चॅप्टर 1:5. सगळ्यान व्हडली मिलाक. आनी कसल्यो मिलाग्यो सोदतात आनी कसले मिलाग्यो तुमकां जायो. प्रेज द लॉर्ड. आतां मिलाक तुमी जावन आसात. आतां मिलाक तूं जावन आसाय. आयज जेजू क्रिस्त म्हजे वरवीं काम करता. कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताक घेवन आसा. जंय जेजू क्रिस्त आसा थंय स्वतंत्र आसा. जंय जेजू क्रिस्त आसा थंय विजयी आसा. कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताची मिलाक आसा. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायत्या जाणांक सजमना बाबा. पळय 6वी लायन कितें म्हणटा. तो एकलोच मरण नासलेलो. कितें म्हणटा. तो एकलोच मरण नासलेलो. प्रेज द लॉर्ड. अगम पर्जंत तो जियेता. प्रेज द लॉर्ड. मनशांतल्या कोणेच ताका पळोवंक ना आनी केन्नाच पळोवंक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाचें उतर कितें सांगता तें. आमेन. देवाचें उतर कितलें सामर्थ्यशाली रितीन आमकां सांगता तें पळयात. हालेलुया. कितलें सामर्थ्यशाली रितीन सांगता. हालेलुया. कितलें सामर्थ्यशाली रितीन सांगता. तो एकलोच मरण नासलेलो. तेका परतून परतून मारूंक जायना. मरण नासलेलो. हर एक दिसा गूड फ्रायडे दिसा आमकां तेका मारूंक जायना. तो मरण नासलेलो. दुसरें कितें म्हणटा. अगम पर्जंत तो जियेता. अगम पर्जंत म्हटल्यार जंय प्रेझेन्स आसा देवाचो थंय तो जियेता. आतां ह्या वेळार थंय तो जियेता. तिसरें म्हटल्यार मनशांतल्या कोणेच ताका पळोवंक ना आनी पळोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका रातचो जेजू दिश्टी पडलो. म्हाका 2 वाजता जेजू दिश्टी पडलो. म्हाका 1 वाजता. ना 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 ना. कोणाक जेजू क्रिस्त दिश्टी पडना. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. पळयात ज्या शिसाचो तो मोग करतालो जुवांव, तेका ज्या वेळार दिश्टी पडलो त्या वेळार तो मेल्ल्या माड्या भाशेन पडलो. आनी तुमी तर प्रेज द लॉर्ड. तो अगम परजान जियेता. मनशातल्या कोणेच ताका पळोवंक जायना आनी पळोवंक जावचेच ना, कित्याक त्याची किर्ती सासणाच्या सासणाक राजवडकी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सासणाच्या सासणाक हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजमोन घेयात, देवाचे तेज आमचे भितर आसा आनी आमी देवाचे तेज घेवन चलता. आमी देवाची संपूर्णकायेन मोग करतली भुरगीं जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हय ह्या भाशेन म्हणटा देवाक कितेंच पळोवंक ना, कोणेच पळोवंक ना आनी पळोवंक जावचें पासून ना. 1 Timothy chapter 6 verse 16. हालेलुया. 1 Timothy chapter 6 verse 16. केन्ना पळोवंक जावचें. सो आमकां जो दिसता तो देव न्हू. प्रेज द लॉर्ड. देव मागीर आसा खंय? देव आसा आमच्या काळजान. देव आत्मो आनी तेच्या पासप्यान तेका आत्म्यान आनी सतान बजोवंक जाय म्हूण सांगता. John chapter 4 verse 24. देव आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात आमी आत्म्याचें आयकूंक जाय, आमी आत्म्या सांगाताक चलोंक जाय, कित्याक आत्मो विजयी जाला. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देवाचो आत्मो तुमच्या सांगाताक आसा आनी सदांच तो तुमच्या सांगाताक रावतलो. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या भुरग्यां पासून, तेंच्या जिविता पासून आमी पळयता तेंचें जिवीत बदलतना. आमी पळयता तेंचें जिवीत एक संपूर्ण कायेन देवाक मानवतालें जिवीत जाता. आमी पळयता देवाच्या सामर्थ्यान ते पळयता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.